आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दैजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या ह्या कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत. तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर हांगासर पाद्र्याप दिसतात आणि फ्लॉयड दिसतात आणि ही दोन्ही तोंडां कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगळूर हाका संबंध जाल्ली आणि ही तोंडां हे व्यक्ती हे सैरे हांगासर मुखार येता आसतना सडवाव तुमी चिंतूंक पुरो कितें नवे स्पर्धे आसूंक पुरो या कितें नाटकाक कलेक संबंध जाल्ली कार्यक्रम आसूंक पुरो म्हणून हर एका वर्सा तांच्या असल्या कार्यक्रमा वेळार तांणी हांगासर येवचें आसता आनी विक्षकां लागीं शिदा संपर्कार उलोवचें आसता. पूण आज एक विशेष गजल घेवन हांगासर फादर रॉकी दिकुन्ना OFM अध्यक्ष नाटक सभेचे तशेंच उपाध्यक्ष फ्लॉयड डिमेल्लो कास्या हांगासर आयिल्ले आसात. विशयाक वयच्या पयलें ह्या दोगी माणेस्ताक आमी स्वागत म्हणया. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. देव बरोबर. विषय इतलोच आसा 80 वर्सां जाली सड जाली 80 वर्सां उतरली नाटक सभेक नाटक सभा मंगळुरांत स्थापन जावन आनी आरंभातावन अजून पर्यंत निरंतर म्हणले बरी खंयसरी एकच एक विशव नासतना विराम नासतना ह्या संघटनान ह्या संस्थेन कोंकणी कले खातीर कलाकारा खातीर निरंतर आपली सेवा दिल्ली आसा, आपली वेदी तांकां दिल्ली आसा आनी असल्या एका लांब अवधेची हिस्ट्री आसच्या इतिहास आसच्या ह्या संस्थ्याक जायत्यो गजाल्यो लोकां लागीं तरी हाच्या पयलें सांगिल्ले आसात आनी जायते पटी लोकां लागीं मजत मागिल्ली आसा. पूण आज ह्या वर्सा हो संस्थो हे संघटन कुमके हात म्हणल्यार नवें एक योजन घेवन लोकां मुखार आयिल्लें आसा आनी हें कितें म्हणल्यार हांगासर अध्यक्ष आसात तशेंच उपाध्यक्ष आसात तांचे तावणसून आमी आयकोंक आसतलें. फादर फ्लॉयड परत एक पटी तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. सो आतां फादर तुमी अध्यक्ष जावन नाटक सभेचे अध्यक्ष जावन हें 4थें वर्स आनी तुमच्या अध्यक्षपणाच्या ह्या अवधेर 2 समत्यो आयिल्ल्यो आसात ह्या संघटनाक आनी ह्या संघटनाचो ह्या संस्थेचो अध्यक्ष जावचे पयलें तुमी रेक्टर जावन आसल्यात आनी तुमकां हें एक विभिन्न क्षेत्र नाटक सभा नाटक कला हें म्हणजे तुमकां वेगळेंच एक आनी नवो अणभव. आतां 4 वर्सां जालीं एक लांब अवधी म्हणयत नाटक सभेचे अध्यक्ष जावन तुमकां वावर करूंक कशें बगता कितें बगता? पयले सुवातेर तुमकां सुमेस्तांक कोंकणी नाटक सभा हाचे तर्फेन संस्थेचे तर्फेन तुमकां म्हजे प्रणाम आनी नमस्कार. आनी विशयाचे पयलेंच आमच्या दैजी वर्ल्ड मिडिया हांकांय म्हजे व्हडले नमस्कार आनी प्रणाम आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक पयलें आतां म्हणसर भरपूर एक सहकार दिवन आमकां कोंकणी नाटक सभाक आतां हात दिवन आमच्या सांगात ते आसात तेन्ना तुमकां देव बरें करूं. आतां तुमच्या सवालाक वय 2004 सावन हांव सेमिनारींत जावं पुरो प्राध्यापक वा ट्रेजरर वा डीन ऑफ स्टडीज रेक्टर जावन सेवा दिवन आयला 2022 म्हणसर. आतां ही दुसऱ्या सेमिनारीक शिकोवंक येता. 4 वर्सां तावन 2022 तावन कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर मंगळूरू असो हांव प्रस्तुत अध्यक्ष जावन आसा आनी वरतो संतोश म्हाका आमच्या ह्या कोंकणी नाटक सभा ह्या आमच्या ह्या कुटुंबा सांगाता मेळोवन एका आमच्या कोंकणी समुदायाची सेवा करूंक. आमी सेमिनारांत आसतना तुमी जाणात थंयसर सेमिनार्स आसात थंय तांकां आमी तांची ती देणी उर्जीत करच्या खातीर जावं पुरो एकाडेमीक डे जावं पुरो कॉलेज डे जावं पुरो सेमिनरी डे वा सांस्कृतीक डे कल्चरल डे अशें दुसऱ्यो रितीन आमी एक हे दीस आसा करून संभ्रम आसा करून ह्या भुरग्यांची तालंतां विविध तालंतां उर्जीत करूंक आमी तांकां एक अवकाश करून आमी दिताले आनी भुरगे सेमिनारिस्ट व्हडा संतोशान कित्याक म्हळ्यार तांकां स्टेज मेळची एक वेदी मेळची एक पयले फावटी तशें बरें आतां मुखार येतालें. आनी तेन्ना आमकांय थंयसर म्हाका एक ग्रूप मेळ्ळो आमच्या भुरग्यांक युवकां थंय आशिल्लीं ती देणी आमी कशी उर्जीत केल्यार तांकां पाठिंबो दिल्यार मुखार ती समुदायाक एक बेसान जातली. आतां हांगा येताना एक व्हडली वेदी लाभली आमकां कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल तुमी सकट जाणात आनी व्हडलो आमकां गौरव आनी अभिमान भोगता कित्याक सगळ्या संवसार जाणा आसलो एकच संस्था म्हणयत कोडयाळांत. आनी पयले आमी ल्हान आसतना
आमी एक ती नाटक केल्लो आसा हांगा आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत सान फ्रांसीस आसीस आनी माच्या उपरांत आमी इड्यान बसून तेणे नाटक पळयल्लें संगीत सांज नायट ऑब्जर्व केल्ली आसा पूण आतां वेदी मुखारच वेदी वयरच वचून एक सभा करची एक अवकाश मेळ्ळा म्हणटना खंडीजान म्हाका एक व्हरतो संतोश वय तशें हो वावर तुमचो आतां अशेंच चलोन आसा 4 वर्सां जावन आतां हो वावर आमी चलोवन आसा 4 वर्सां जावन आनी बऱ्या मनाच्या मनशांतून आमकां बरें पाठिंबो मेळटा खुशी आसात तुमी आमी खुशी आहात वय सो फ्लायड पाद्राबू 4 वर्साच्या अवधेंत खुशी आसा आनी मुखल्या वर्सांनी वावर करूंक पाद्राबाक विशेश उमेद उर्बा आसा ती ताणें हांगासर उसारली आसा आतां तूं उपाध्यक्ष जावन आतां 1 वर्स जालें आनी उपाध्यक्ष तुजी विसवणी जाल्ल्या तवळी आमी हांगासर बसले आसा आनी तुवें ह्याच मंचे तावन तुजी जायतीं स्वप्नां आमच्या विक्षकां मुखार दवरली आसात आतां 1 वर्स जालें एक स्वावलोकन करचें तर तुज्या ह्या मुखेलपणांतय ह्या उपाध्यक्ष ह्या पदवेंतय ह्या हुद्द्यातय कितें सांगूंक आशेताय वय 1 वर्स जावना लगभग 1 वर्स जावंक लागीं आसा उपाध्यक्ष जावन पूण ताच्या पयलें 2 अवधेक म्हणजे 4 वर्सां हांव कार्यदर्शी जावन आसलो नाटक सभेचो ताच्या पयलें कार्यदर्शी 2 वर्सांक अशें 6 वर्सां उरले हुद्दे हांवें सांबाळल्यात नाटक सभेंत आतां हे 7वें वर्स उपाध्यक्ष जावन हांव आसा आनी अशें आसतना फाटल्या अवधेंत सबार बरीं कामां जाल्लीं आसात हांव कार्यदर्शी जावन आसतना आदल्या समितीच्या मुखेलपणान जावं पुरो व्हडलें येवजण नाटक सभेचे सबार वर्सां बाकी आसलें येवजण नाटक सभेच्या हॉलाचे दुरस्ती काम वा रिनोवेशन डॉन बॉस्को हॉलाचें आनी तें संपूर्ण जालें तें काम आनी तें पोंताक पावलें ताच्या उपरांत पयलें आमी एक टेलिफिल्म काडिल्लो आसा मस्त वर्सां पयलें दावीद आनी गोलियात म्हणून सांगून ताच्या उपरांत आमकां एक आशा आसली एक फिल्म काडीचें म्हणून तें सोपानी जारी जालें आदल्या कार्यकारी समिती आसतना अशें सबार योजना जाता आसतना ताच्या उपरांत एक योजना आमचें आसलें नाटक सभा भायर वचून मंगळुरा भायर वचून आमी लोकांक पावाजें म्हणून तशें उडपी आमी एक स्पर्धे आमी आसा केल्ले थंयसर यशस्वी जाले आमी ताच्या उपरांत बॉम्बे गेल्या बॉम्बे आमकां स्पर्धा करची म्हणून एक आशा आसली आनी बॉम्बेंत आमचे स्पर्धे पावले क्रिस्ताचे जनन फिल्मी आमी बॉम्बेंत आदल्या वर्सा 7 तावन 8 प्रदर्शनां देखील आसात आनी अशें सर्व संगती बऱ्यान जाता आसतना ह्या उद्देक हांव उपाध्यक्ष जावन आयलो आनी त्या वेळार आमचे लागीं कितें जो आयव जालो वा दुडू आसलो आमचे लागीं फाटल्या सबार वर्सांनी तुमकां उरता आसा डॉन बॉस्को हॉलांत तावन आमकां भाडें येतलें आनी एका टायमार डॉन बॉस्को हॉल म्हणटा आसतना काजरां हायेस्ट जातलीं आनी पयलें इगर्जांनी हॉलां आसल्यार भोव थोडीं हॉलां आसलीं इगर्जेनी त्या वेळार जावं पुरो क्रिस्तांवांची काजरां जावं पुरो इनवांची काजरां सकट जावन चाली डॉन बॉस्को हॉलांत जे कितें आमचे लागिल्लो फंड आसलो आमी सट्टो फंड आमी दानीच्या रुपान आमी जमो केल्यार आमचे लागीं आसलो फंड आमी डॉन बॉस्को हॉलाच्या नवीकरण कामाक आमी वापरलो आसा आनी अशें म्हणटा आसतना आमचें साहित्य वावर कितें आसा जावं पुरो आमचे स्पर्धे वा आमचे खंयचे नाटक वा आमचे हेर कार्यक्रमां कितें आसा आमचो उद्देश इतलोच की ती कार्यक्रमां बंद पडूं नजो जावं पुरो खंयचेय स्पर्धे बंद पडूं नजो वर्सान वर्स ते स्पर्धे जायचे आनी अशें चिंता आसता आसतना जे कितें आमकां दुडू आमकां गरज आसा ओके त्या खातीर आमी एक योजना आमी हाती घेतली आसा हे म्हळ्यार तुवें आतां 1 वर्साच्या स्वावलोकन करता आसतना ती आदल्या समितीन आदल्या कार्यकारी समितीन जे कितें थोडी कामां केल्लीं आसात ती थोडी मुखार व्हरूंक जाता प्रत्येक जावन स्पर्धे तसले कार्यक्रमां ताच्या भायर तुजी नवी कार्यक्रमां तुज्या समितीच्या समालोचन करून तांचे सांगता उलोवन तुवें केल्ली आसात आनी कुमके हाताक त्या विशयांत वेचच्या पयलें फादर तुमकां एक सवाल आसा आतां तुमी म्हणलें 4 वर्सां म्हाका खुशी जाली संतोश जालो म्हूण पूण एक संघटन म्हणटा आसतना कितलें खुशी जालें कितलो संतोश जालो म्हणल्यार संघटनाचें एक चौकट आसता आनी त्या चौकटाक जायत्यो परिमित्यो लिमिटेशन्स आसतात थंयसर चॅलेंजीस आसतात आनी थंयसर वेगवेगळे अभिप्राय आसतात आनी ताका दुडोकुमोग जायचें पडटा मॅन पावर जायचें पडटा जायत्यो जाणांचो काल म्हणटात बरो मनोभाव बरें मोन तें जायचें पडटा अशें पळोवन रावता आसतना तुमकां चॅलेंज म्हणून कितें भोगुल्लें आसा की वय तुम्ही सांगल्या प्रमाणे एक शर्त वा चॅलेंजीस सक्कार जिणेंत आसात ते आनी एक क्षेत्रांत ती आसा
एक आमी एक येवजण घालतना येवजण एक लिमिटेशन म्हणल्यार आसा तें आसत येता कित्याक म्हळ्यार आमी वी आर ह्युमन बींग आमी मनीस तें जाल्यार आमच्या तें लिमीट आसता पूण आसा म्हूण आमी काम रावचें न्ही कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां देणी दिल्यात त्या देवान सांगा चॅलेंजीस दिला शेतांय दिल्या तें जाल्यार तें फूड करचें मुखारचें धैर्य आमचें तें आसाचें आतां तुमी विचारल्या प्रमाणे मॅन पॉवर आसा आमकां बऱ्या मनशां हात दितात पाठिंबो दितात दुडू आनी पयशे दितात पूण एक आनीक आमकां जाय कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात आयच्या काळार एक ल्हान येवजण हात घालचें जाल्यार आमकां एक व्हडलो दुडू जाय पडटा तें जाल्यार न्हय एक आर्थीक समस्या आमकां आसा आनीक म्हणलो आसा तें जाल्यार आमी विचारल्या वेळार आमकां कोणी ना म्हणनात आमकां एक कित्याक आमी दादन सेवा करची एक कोंकणी कलेची सेवा करची संस्कृती तें जाल्यार आसा तें जाल्यार आमी एक ह्या शर्ता खातीर तेदो तुमी उल्लेख केलो एक कुमके हात अभियान म्हणलें एक बरें एक अभियान आमी तें एक सुरू केलां बरें योजना म्हळ्यार इतलें व्हडलें संघटन आनी हजारो कलाकार ह्या वेदीक आयिल्ले आसात आनी हांगा तावन गेल्ले आसात त्या बराबर हेर एका वर्सा कितलेशे कलाकारांक परत परत म्हणले बरी हें संघटन हो संस्थो वेदी दिते आसा थंयसर कॉम्पिटिशन चलतात थंयसर ड्रामा चलतात थंयसर इतर जायत्यो गजाली थंयसर चलते आसात आनी कुमके हात म्हळ्यार आर्थीक मजत जाय जी आर्थीक मजत नासता आसतना असले संस्थे मुखार वयचे तांचे मिसां मुखार व्हरचें ते आसात म्हूण हर एक लागी कळीत आसा आमच्या प्रेक्षकांक आमच्या विक्षकांक हाचे विशीं जोगती जाणवाय आसा आतां कुमके हात योजना कितें म्हणलें आमकां जाणा जावंक एक आतुराय आसा फ्लॉयड तुजे लागीं विचारचें तर कुमके हात म्हणलें हें चिंताप पयलें चिंताप जायचें आनी ह्या वर्सा तुज्या त्या समितेन हें चिंताप कशें आटयलें आसा वय हांवें येदोळूच उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आमकां पयलीं इन्कम सोर्स आसलें डॉन बॉस्को हॉलाक भाड्याक येतली काजारां थंय जातली पूण आतां कशें जाता म्हणून सांगल्यार थंयसर खाली सांस्कृतीक कार्य मात जातात आनी आजकाल आमचे जायते हॉलां आसात इवन कोंकणी कार्य जाल्यार डॉन बॉस्कोंत जाल्यार उरले गाडये जातात तशें म्हणटासर आमकां एक कितें एक डॉन बॉस्को हॉलांतून इल्लो इन्कम आमकां इल्लें उणें जाला आनी त्या वेळार आमी चिंता पाटयले आसा आमी आसलो आमचो कितें फंड आसलो आमी रेनोवेशनाक वापरलो कित्याक आमकां तें मेन आसलें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें आमचें डॉन बॉस्को हॉल 70 वर्सांचे ते बांदप रेनोवेट करचें आनी तें सगळें काम यशस्वी जालां आतां आमी दुडू कसो जमो करचो आतां कोंकणींत कशें म्हूण सांगल्यार तुमकां गुर्त आसा जे कोण दिता कोंकणी खातीर तांणीच आमकां दान जावन दिवचें पूण आमच्या नाटक सभेंत फाटल्या आमी स्पर्धा आमी आरंभ केल्ले 1962 आतां 1962 आमी गायन स्पर्धा आमी आरंभ केलो तशें निरंतर जावन आमचे स्पर्धे जावनूच आसात आमी खंयच्याय वर्सा आमी विराम दिवना इवन कोविडाच्या वर्सा जाल्यार आमी थंयसर ऑनलायन स्पर्धा आमी केल्लो आसा पूण थोडे फावटी आमी थोडे स्पर्धा आमी सोडल्यार पूण जराल रितीन स्पर्धे आसतात वर्सान वर्स तशें आसतना आतां आमी कशें आमी थंयसर दुडू जमो करचो म्हणटा आसतना आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाच्या वेदीचेर साबार कलाकारां चडल्यांत मस्त कलाकारां आनी आज ती संवसारभर परजल्ल्यांत आनी संवसारभर नांवाडल्यांत आमी एक लिस्ट केल्ली आमच्या लागीं आतांय 1962 आतां कितले कलाकारां थंयसर इनाम लाभलां तांची नांवां आतांय आमच्या लागीं ती डॉक्युमेंट जावन आसात आमी एक लिस्ट केल्ली कोण कलाकारांक हांगासर प्रायज फावो जाला कोण हांगासर जिखल्यान म्हूण सांगून पूण थोड्यांक आमकां रीत जावंक जालें पूण 70% कलाकारां कोण थंयसर विजेत जाल्यांत तांकां आमकां रीत जावंक जावना कित्याक थोडीं ती भायल्या गांवांत आसात आनी परगांवांत आसात अशें म्हणटा आसतना हांव चिंतूंक बसलो आमी कांय म्हणी एक करी जे ह्या कलाकारांक आमी रीत जायचे म्हूण सांगून तशें म्हणटा आसतना आमी एक अभियान करया अभियान म्हणटा आसतना आमी कशें दुडवा कुमोक देखून आमी कुमके हात म्हूण तें म्हज्या मतीक तें नांव आयलें आनी तें हांवें आमच्या कार्यकारी समितींत अध्यक्ष बापांक हांवें सांगलें अशें एक चिंताप आसा म्हूण सांगून आमची जेराल कार्यदर्शीन आसा सहकार्यदर्शी तशेंच आमचो खजनदार आसा तांकां हांवें आमच्या कार्यकारी समितीन सांगता आसतना तांकां हें चिंताप इल्लें बरें म्हूण भोगलें तांकां उपरांत हेंत चिंताप आमी मॅनेजींग कमिटी मिटिंगार आमी दवरलें आनी मॅनेजींग कमिटी मिटिंगार तांणी परवानगी दिली ताका तांचे थोडे आयडियाज आनी घालून हें सकट करून परवानगी लाभली आनी आमी चिंतलें एक ल्हानसो आयवज आमी दवरलो पूण मॅनेजींग कमिटीकारांनी सांगलें आमी मिनिमम एक 100 रुपया आयवज दवरया ओके 100 रुपया तावन कितलोय आयवज मॅक्झिमम आयवज ताका लिमीट ना तो आयवज आमी ह्या कुमके हात अभियानाक आमी
दिव न्हू नाटक सभेत आनी आमकां सांगात दिवेत. हे मूळ चिंताप मूळ चिंताप, म्हणटात वय. बेजिकाचे अशें आसा. वय. चिंताप बरें आसा आनी समितीन ते आतां अंगिकार दिल्लो आसा आनी कालच तें उक्तावण जाल्लें आसा. पळय आनी एक म्हाका सांगूंक जाय आसलें, आतां पयलींच्या तेंपार स्पॉन्सरशीप म्हणटा आसतना आमी वैयक्तीक जावन एका मनशाक भेटचे आसले, ताका पर्सनली मीट जावन आमी ताका मनवी दिवची आसली. पूण हे कुमक्यात अभियान आमी पर्सनली कोणाक आमी मीट जायचे म्हणना. आमी जर तर हे एपील जे कितें मोबायलार आमी सेंड केल्यार, वॉट्सॅपार आमी सेंड केल्यार तांचो थंयसर स्कॅनर आसा. ते स्कॅनर तुमी तें एपील लेटर ओपन केल्ल्यानच थंयसर ऑटोमॅटीक स्कॅन जाता आनी जे कितें आयवज वा दुडू तुमकां ह्या अभियानाक वा आमच्या बऱ्या कामाक कोंकणीच्या कामाक दिवंक मोन आसा की तो आयवज तांणी थंयसर स्कॅन करून थंयसर आयवज आमकां दिल्यार जाता. हय, आतां एका वेळा स्कॅन करूंक जायना. आतां थोडीं उतर प्रायाची आसात, तांकां तें स्कॅन करचें तितलें सलीस न्हय तें. थोड्यांक एकावंटाक पयशे गेले जे म्हण आसात तशें आसता. तसल्यांनी कितें करियेत? वय, तुमी आतां टीव्ही स्क्रिनार तुमी चॅक केल्यार थंयसर रायट सायडीक स्कॅनर दिसता. ओके, आनी आजकाल युवा जनांक आनी स्पेशली यंगस्टर्सांक कोणाक मॅन्युअली अकाउंट नंबर टायप करून IFSC कोड टायप करून तांकां नाका. तांकां झटपट स्कॅन करून पयशे घालूंक जाय. थोडे फावटी आमी गूगल पे नंबर दिल्यार ते 10 नंबरां टायप करचे न्ही सायबा म्हणटात. स्कॅन जाल्यार QR कोड. पूण मालगड्यांक तशें न्ही. मालगड्यांक तांचे मदीं इल्ले कावजिने आसता. ओ स्कॅन केल्यार कोणाक दुसऱ्यांक पयशे वेतात गे म्हूण सांगून. तुमी त्या स्क्रिनार लेफ्ट सायडीक तुमी ऑब्जर्व केल्यार थंयसर बँक डिटेल्स आसात. आमचे कर्नाटका बँकान आमचे अकाउंट आसा. थंयसर कोंकणी नाटक सभा आमचे अकाउंट नांव आसा, IFSC कोड आसा. तुमी बँक ट्रान्सफरी करूंक जाता. आतां बँक ट्रान्सफरी ना, स्कॅनर ना जाल्यार ओके, तुमी आमकां संपर्क करियेत. आमच्या दफ्तराक तुमी भेटो न्हू, थंयसर तुमचे कॅश आयवज दिल्यार आमी कान घेता आनी ताका रिसिप्ट आमी दिता. ओके, आनीक म्हाका काल एकल्या मानेस्तान सवाल केल्लो आसा. ताका ऑफिसाक येवंक जायना, ताचे लागीं बँक ट्रान्सफर करूंक जाता. आमी विचारलें तुमच्या घरा कोणी भुरगीं नात गी, तुमची भुरगीं नात गी म्हणून. तांणी करियेत. आतां भुरग्यांच्या अकाउंटांत तांणी ट्रान्सफर करियेत. तशें करूंक जाता. आतां ट्रान्सफर करूंक जाता, ट्रान्सफर करूंक आसा आनी वेगवेगळ्यो ताका रित्यो आसात, वांटो आसात. एका फाल्यां एका व्यक्तीक ताणें पयशे ट्रान्सफर केले, पूण ताका ताच्या अकाउंट्सा खातीर रिसिप्ट जायची आनी तो व्यक्ती केंगी परगांवांत आसा, सो तुमकां ताका अशें मेळोवंक जायना. रिसिप्ट फारीक करची. वय, बरें सवाल. आतां जे कितें दान तुमी दितात, आमचे सोसायटीच्या अंडर आमी रजिस्टर जाल्ल्यान आमची रजिस्टर्ड बॉडी, आमी हर एका अकाउंटाक वा हर एक आयवज इवन ₹1 कोणी आमकां डोनेशन जावन दिल्यार आमी त्या व्यक्तीक आमी रिसिप्ट दिजेच. ओके, आतां हांगासर वय तुमी सांगले स्कॅनर, तरी पूण आमकां तें डेटा आमकां मेळना कोणे पयशे गेल्यात वा आमकां अमावंट पडले आमकां कळटा जाल्यार खंयच्या व्यक्तीन ते गेल्यात आमकां कळना. ओके, जर तर आमचो आतां तुमचें नांव जाल्यार स्टॅनी डिसोजा कळ्ळें तुमी तुमून चिंतेत. पूण म्हजें गॅलरी म्हजें जीपेंत म्हजें स्कॅनर देतना स्पॉटलायट म्हूण येता. स्टॅनी बेला म्हूण येना तुमकां. ओके, तशें पूण त्या संदर्भार तांणी आमकां स्क्रीनशॉट धाडून गी वा रिसिप्ट आमकां सेंड करून गी आमच्या फोन नंबराक, तांणी ते रिसिप्ट आनी क्लेम करियेत. आतां तुमी सांगलें तो परगांवांत आसल्यार आमी ते रिसिप्ट ताका स्कॅन करून ताका आमी ईमेल करता वा वॉट्सॅपार आमी वॉट्सॅपार ताका आमी रिसिप्ट आमी सेंड करता. वय, तें बरें. कित्याक म्हळ्यार चड आजकाल लोक अकाउंट्स फायलिंग आनी परत आसतना तांकां रिसिप्ट गरज आसता म्हणून. आतां इवन तांणी रिसिप्ट क्लेम करना जाल्यार तांणी दिवचे हर एका रुपयाक हर एका ट्रान्झॅक्शन कितें जाता थंयसर आमकां कितें आयवज येता, इवन ₹50 वा ₹100 वा ₹200 आयल्यार आमकां थंयसर रिसिप्ट आमी करिजेच. काल आमच्या मॅनेजराक आमी सांगिल्लें आसा एवरी अमावंट आमकां कितें रिसीव जाता त्या रिसिप्ट अमावंटाक आमी ट्रान्झॅक्शन करतात, रिसिप्ट आमी करता आनी आमी नवो रिसिप्ट बुकी प्रिंट केला. सुपर, बरें. सो जें कितें हांगासर दान कुमक दितात ताका फक्त एक एक्नॉलेजमेंट थंय मेळटा. फादर, आतां फ्रायडान म्हणलें एक चिंता पायिल्लें तांचे मदें, तांणी मॅनेजींग कमिटीन तें थंयसर सादर केल्लें आसा, प्रस्तूत केल्लें आसा आनी थंयसर थोड्यो नव्यो आलोचना मेळ्ळ्यो आनी ते एक पक्का प्लॅन जावन भायर आयले आनी कुमके हात म्हणल्यार नांवा काळ तें प्रस्तूत जालें. पूण जनरल बॉडी आसली. आतां कालच हांगासर ती डॉन बॉस्कोंत जनरल बॉडी संपल्ली आसा आनी त्या वेळार सांद्यांक 300 वयर सांद्या आसात आनी हे योजना तांकां थंयसर ताचें स्पश्ट चित्रान विवर मेळिल्लो आसा आनी थंयसर तुमी तें उक्तावण केल्लें आसा आनी थंयसर QR कोड आसलो. सांद्यांचें फस्ट रिएक्शन म्हणटा पळय, आमी आतां एक फिल्म आयल्यार या एक ड्रामा आयल्यार फस्ट रिएक्शन म्हूण आसता,
असले एका चिंतपाक कशें आसलें सांद्या येता एक वय तुम्ही जाणांत आमच्या कोंकणी नाट सभा रजिस्टर मंगळुरांत 16 घटक आसात आणि 315 सांद्या आसात आणि काल आमची वार्षिक जरा जमत आसली आणि थंयसर आमी रेडी करून दवरलें अभियान कुमके हात अभियान ते पोस्टर QR कोड सगळं रेडी करून दवरलें पयले आमी आमची जरा जमत आमच्या कार्यसूची परमनंट केले आणि ताचे उपरांत हे एक अभियान उक्तावण करच्या पयलें सगळ्यांची दिश्ट आसली आमचे ह्या जमतीन तिशेंत पडून आसले ते आमचे QR कोड ते आमचे हे कोले नवे प्रोजेक्ट गे आनी तांचे सेल्फी काडूंक एक तांणी एक चौक ते अवकाश आसलो तेन्ना जाल्यार सगळ्यांक हातूर आसले किदाळा उक्तावण करतात गे म्हणून मिटींग जावन घरा वचूंक न्ही पूण उक्तावण आनी आमी सांगले याचे या उद्देश सांगले या अभियाना कुमके हात अभियान येदोळचो फ्लॉयडन सांगलें तुमी सांगल्या प्रमाणे या आमच्या कोंकणी नाटक सभेच्या आमी वर्सावर निरंतर चुकन आसतना हे स्पर्धे करतात सारे सुमार 8 कॅटेगरींनी आमी स्पर्धे करतात नवे नवे स्पर्धे आमचो आदलो संप्रदाय कोंकणी संप्रदाय ते एक ते आळून जो पूण मुखार वचचे त्या खातीर त्या खातीर आनी ते जाल्यार आमी काल एक अशें सांगलें हे उद्देश सांगलो आनी सुरू आमी उक्तावण केलें ते QR कोड स्कॅन आनी करून घेतना सगळ्यांक लोक आमी एक लगे एक लायनीर रावलो उरल्या अडकी लोक तिका धांवता पयशे म्हणटाना तिके पाटी पूण हांगा म्हाका तोजप लोक लायनीर रावले म्हाका विचारलें तुमी सेल्फी काडून रावल्यात गे वा खाला ना पयलीं आमी QR कोड स्कॅन करता मागीर सेल्फी काड तशें लोकां थंय एक व्हडली एक अभिरुची आनी आतूर आयली आनी एक हांवें चिंतलें बोगल्या प्रमाणे हें एक आमचें तुकुटां ही कोंकणी समुदाय कोंकणी संस्कृती भास ही तालेंतां ही पदां ही नाच ती पूर आमचेच वो आमचोच लोक तेन्ना जाल्यार आमी काले मनी करी जाय आतां फ्लॉयडान सांगलें ह्या आमच्या डॉन बॉस्कोच्या मंचेर पयले येतावन कितलेशे कलाकार आयल्यात थंय उद येयल्यात आनी ती एक आमची एक सँक्च्युरी म्हणून पवी सँक्च्युरी थंय गावन नाच करून तांचे तालेंतां दाखोवन प्रदर्शन सगळ्या संवसारभर आसात तें जाल्यार तांकां आतां हें तांच्या हातांत आसा एक अभियान तें जाल्यार काल मुस्तोनांनी ह्या अभियानाक हात दिला आमकां आयला पूण वेल बिगन इज हाफ डन म्हणटा आमी तशें काम बरें देवाच्या बेसांत सुरू जाला तें जाल्यार मुजे आमी कितें सुरू केलां गे तें मुखार वचत जाय तें जाल्यार तुमच्या हातांत आसतना फ्लॉयडान सांगलें कोणा पर प्रायजां मेळ्ळ्या आनी सगळें आमची लिस्ट आसा आनी तुमकां एक अभिमान आसा गौरव आसा तें जाल्यार कोण पळय आतां वेदीचेर एक्ट केला तालेंतां प्रदर्शीत केलात आनी कोणाक पर मोग आसा आमच्या कोंकणी भाशे वयर आमच्या कले वयर आनी आमच्या ह्या अभियाना वयर तुमी सहकारशीत म्हणून विनंती एक म्हळ्यार त्या वेदीर आयिल्ल्या कलाकारांक थंयसर आयिल्ले जायते हजारांनी कलाकार आज विशेष नांव जोडूंक शकतात संवसारभर आनी स्पेशली कोंकणींत नाटक सभेच्या मंचेर सडनांतले व्हड कलाकार कोणीच ना म्हणयेंत ती एक ख्यात त्या संस्थाक आसा एक हांव चिंता एक ऋण फारी करूंक एक भांगराळो अवकाश म्हण चिंता केदां नाटक सभा ते ऋण म्हणून काणग्याना कित्याक म्हळ्यार नाटक सभा केदां आसची दिवच्याक वेदी दिवच्याक आसचें संघटन पूण कलाकारांक त्या वेदीर सडिल्ल्यांक तांच्या पेरंटांक आवय बापायंक सगळ्यांक नाटक सभे खातीर नाटक सभेन म्हज्या भुरग्यां खातीर इतलें असले एक वेदी दिल्लें आसा ह्या वेदी तावन म्हजें भुरगें खंय पावल्लें आसा या खुद्द हांव ह्या वेदी तावन खंय पावल्लो आसा एक बरो कलाकार जाल्लो आसा संवसारभर परत जाल्लो आसा ह्या वेदीक हांवें कितें फाटी दिवंक कितें दिवंक तुमी ऋण म्हणटाना म्हाका एक उडास आयलो आमचे डॉन बॉस्को कॉलेजचें रेनोवेशन काम जाता आसतना थोडे कलाकार थंय त्या वेदीचेर MC केल्ले थोडे थंय नटन केल्ले ते जावन आयिल्ले आसात आमी दायजी वाड्यार मानवी केल्ली आनी एपील आमी धरता आसतना तुमी सांगले बरोबरपणे सुरू तांकां गुंतून आसले खंय आई वच फावीत करीत म्हणून म्हाका उडास आसा एक दोग व्यक्ती आमचे मिटींग जावन आसतना भितर आयले भितर येवन डोर नॉक करून हांव यशश मानेस्त आमी ह्या मंचेर हांवें नटन केलां मस्त वर्सां पयलें हांव बायले गांवांत आसलो पूण आतां हांव रिटायर्ड जावन गांवाक आयलां पूण म्हजें एक ऋण आसा हांगासर देखून म्हजी एक ल्हानशी एक देणगी दिवंक तुमकां हांगासर आयिल्लो म्हणालो आमकां बारी खुशी जालें त्या वेळार फक्त मेलबीन आमचो अध्यक्ष जावन आसलो आदलो अध्यक्ष बाप तशें आमचें रेनोवेशन टायमार जाल्यार थोडे मानेस्त स्वाखुशीन तांणी जावन येवन आमकां थोडो आईबस दिल्लो आसा आमच्या रेनोवेशनाच्या वावराक तशें आमकां कॉन्फिडन्स आसा की ह्या आमच्या अभियानांत ती सबार जे कितें कलाकार आसा त्या वेदीक सडिल्ले स्वाखुशीन तांची ल्हानशी काणीक म्हण आमकां दिता म्हणले बरोवसो आमकां आसा
वय आमी कदाले म्हणचे आसा आमी सोलोना इल्ली वाट विसरूंक नजो आज आमी खंयच्याय हंतार आसूंक पुरो पूण आमकां एक सुरवात दिल्ली एक संस्था आसता एक व्यक्ती आसता एक जागो आसता सुवात आसता एक बंगराळो अवकाश फाटी दिवंक विशेष कांय फोर्स करन इतले दिया तितले दिया म्हणून हांगासर कितेंच निर्बंध ना सो हे कार्यक्रम जे पळयतात आमचे वीक्षक आमच्या TV स्क्रिनाचेर QR कोड आसा तुमी आतांच थंयसर TV स्क्रिनाच्या मुखार येवचें आनी थंयसर तो स्कॅन केल्यार थंयसर तुमकां तो उक्तो जाता आनी तुमी डायरेक्ट थंयसर वचून तुमची दुडवा कुमोवक ह्या संस्थ्याक ऐतिहासीक संस्था म्हणटा हांव चारित्रीक संस्था म्हणटा ह्या संस्थ्याक दिव्यात कित्याक म्हळ्यार 80 वर्सां जालीं 80 years 82 जालीं आनीक आमकां असली 80 मस्त पळोवंक जाय जी जाल्यार हे मिसा हांव आदल्यान एक बरें सोपान दोन आरंभ केल्लें हें सोपान मुखार व्हरची जबाबदारी आमच्या तसल्यांक आसा सो आज तावन एक नव्या मिसा म्हूण आमी काणगेचे आनी कुमके हात हे खंयच्याय म्हणटात कारणा खातीर वायट उद्देशा खातीर न्ही फकत कलेच्या आनी कलाकारांच्या बऱ्यापणा खातीर हांगासर तें मांडून हाडिल्लें आसा तें प्रायोजीत केल्लें आसा सो विक्षक लागीं परत विनंती करता राखणाकात गळाय राखणाका कित्याक म्हळ्यार तुमकां तुमच्या वॉट्सॅपाचेर तुमच्या फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर तें पोस्टर येता आसतना 1 हप्तो 2 हप्तो 3 हप्ते जावंक पुरो थोडे फावटी तुमकां तें फार्माशेन मेळना जावंक पुरो पूण अवकाश हांगासर आसा टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर तुमी आतांच QR कोड स्कॅन करचो फ्लायट म्हाका एक सवाल आसा आमी सदावत दान एकठांय करता आसतना गोल्डन स्पॉन्सर सिल्वर स्पॉन्सर तशें पळोवन आसता म्हळ्यार एक व्हडलो एमावंट एक दवरचो आसता प्रोजेक्ट करचो आसता आनी त्या प्रोजेक्टा प्रमाणे आमी थंयसर दान जमोवचें आसता पूण ह्या कुमके हातांत 100 रुपया तावन हें दान आरंभ जाता 100 रुपया आज कालच्या काळार कितेंच न्ही 100 रुपयांक कितेंच मेळना आज असल्या एका परिगतंती हे 100 रुपये मिनिमम म्हणून दवरच्याक तुमी कारण कितें वय 100 रुपये मिनिमम कितें म्हळ्यार हांवें येदोळूच उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे आमच्या नाटक सभेच्या मंचेर आमी स्पर्धे करता आनी तुमी ऑब्जर्व केलें तर जाल्यार आमी गायन स्पर्धो पाद्रपान आतां उल्लेख केल्लें 13 विभाग आसात गायन स्पर्ध्याचे म्हणटा आसतना 5 वर्सांच्या भुरग्यां तावन आमी स्पर्धो आरंभ करता आनी मॅक्झिमम एज लिमीट ना उपरांत 45 years कॅटेगरी आसा 15 वर्सां वयली कॅटेगरी आसा 60 years अबाव कॅटेगरी आमी केल्ली आसा आतां एका भुरग्याक जावन दी एक हायस्कुलाक वयसो भुरगो या कॉलेजीक वयसो भुरगो ताणें थंयसर ताका वेदी लाभल्या डॉन बॉस्को हॉलांत ताच्या तालेन थंयसर ताणें प्रदर्शन केल्लें आसा ताका एक कांय म्हणी एक कुमो करूंक एक मोन आसता आनी ताचें मोटिवेशन आसता की म्हाका कोणाचे दुसऱ्यांचे पयशे नाका हांवें जे कितें म्हजे उरोवणी केल्ले पयशे आसा जावं पुरो पॉकेट मनी तावन गे वा ताका प्रायज मेळ्ळे पयशे जावन दी ते उरोवणी करन ताका एक घालचे जाल्यार ताका 100 रुपये व्हडलो आयवज न्ही एक्चुअली देखून त्या उद्देशान आतां भुरग्यांक हें येवजन सपोर्ट जावच्या दृश्टेन आमी तें मिनिमम आयवज आमी 100 रुपये म्हणून आमी दवरला आनी अशें आमी आमच्या फाटल्या वर्सांनी फाटल्या 80 वर्सांनी आमच्या नाटक सभेन कितलींगी नाटकां उबी केल्लीं आसात धार्मीक नाटक सामाजीक नाटक चारित्रीक नाटक आनी सबार आनी फाटल्या 82 वर्सांनी आमी 190+ 190च्या चड नाटक आमी निर्माण केल्ले आसात मात्र न्ही डॉन बॉस्को हॉलाच्या वेदीचेर 500 तावन 800 वयर कोंकणी नाटक जाल्ले आसात डॉन बॉस्को हॉलाच्या वेदीचेर ते दुसऱ्यांनी निर्माण केल्ले मात्र न्ही 61 गायन स्पर्धे जाल्यात आतां म्हणसर टील नाव 61 गायन स्पर्धे जाल्यात 23 कविता स्पर्धे जाल्यात 23 नाचपा स्पर्धे जाल्यात 57 भाशण स्पर्धे जाल्यात ताचे उपरांत 4 ओवियोवेर स्पर्धे जाल्यात म्हळ्यार ओवियोवेर स्पर्धे आमी आरंभ केले 2019 ताचे उपरांत 2 घुमटा गायन स्पर्धे जाल्यात घुमटा गायन स्पर्धो आमी लास्ट इयर आमी आरंभ केलो ताचे उपरांत सबार नाटकोले स्पर्धे फॅन्सी ड्रेस स्किट आनी विविध स्पर्धे जाल्ले आसात अशें म्हणटा आसतना मस्त भुरग्यांनी मस्त कलाकारांनी थंयसर पात्र घेतला देखून खंडीत जावन कुमके हातांत हे सकड कोण आमच्या नाटक सभेच्या वेदीर सडिल्ले आसात जावं पुरो स्पर्धीक जावं पुरो एक कलाकार जावं पुरो एक पडद्या फाटल्यान वावर केल्लो व्यक्ती आतां कलाकार म्हणटा आसतना मेकअप मॅन एक पडदो वटचो व्यक्ती जाता इवन कोंकणीचे व्यक्ती मात्र न्ही कोंकणी भास न्ही आसचे उरल्या समुदायाचे आमचे व्यक्ती आसात तांणी आमकां हांगासर आमकां सहकार्य दिता म्हणलो बरोवस आमकां आसा
होय हांगासर सगळ्या रितीचे काय म्हणतात कोंकणीचे एक युनिव्हर्सिटी म्हण येता University. युनिव्हर्सिटी सगळ्या रितीचे कला प्रकार थंयसर सादर जाल्ले आसात ताच्या भायर पडद्या पट्टाण वावर करचे ताच्या भायर इव्हेंट्स साऊंड सिस्टमाचे कितलेगी काय म्हणटात साऊंड सिस्टमाचे आयिल्ले आसा थंयसर लायटिंगचे टॅक्निकल टीम आयिल्ले आसा एका लेखार कोंकणींत थंयसर पावणातलो डॉन बॉस्काची मेटा सडनातलो मनीस ना म्हण येत काही ना तर प्रेक्षक जावन वय ते जावच्या कार्यक्रमाक प्रेक जावन आमी सांगचे आयकलां एका काळार डॉन बॉस्कोंत कार्यक्रम सादर जाता आसतना भितर वचूंक जागो मेळनासलो आनी लोक दोऱ्यार थंय कंपाउंडा भायर रावन तीन पळयतलो म्हळ्यार तितली प्रसिद्धताय थंय आसली प्रसिद्धताय आसची कित्याक म्हळ्यार कोंकणी असो तसोय थंय काय म्हणटात थंयचो लोक थंयची समिती तशें मोग करतले आनी ते अवकाश दितले म्हणून पहिले तुका हांवें सांगल्या प्रमाणे काजारां ऑलमोस्ट डेली काजारां इनवांची काजारां क्रिस्तांवची काजारां आयतार सोनवार म्हणटा नाटक करेजमांत सोम्या सोपाशेव नाटक आनी धार्मीक नाटक ताचे उपरांत एक ना तरी एक प्रोग्राम आसतले उपरांत ट्रेंडिल्ले चेंज जाले आतां थंयसर भरतनाट्य जातात यक्षगाना कार्यक्रम जातात मागीर दायजी वर्ल्डाचे कितलेगी रेकॉर्डिंग जातात दायजी वर्ल्ड मात्र न्ही उरल्या कितल्यागी व्हिडिओ शूटिंग जावन दी व्हिडिओ आल्बम्स जावन दी थोडे स्किट्स जावन थंयसर रेकॉर्डिंग करतात पूण आतां डॉन बॉस्कोलांत हांवें उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे फकत प्रेक्षक जावन थंयसर एक एक कार्य उबें जायना बगार थंयसर रेकॉर्डिंगूय जाता सुमार वय 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 आनी जायते हांवें आयकलां आजकालचे सडावत आजकाल न्ही पडटा साबार वर्सां जावन कोडेलांत तयार जावचे फामाद तुलू ड्रामाचे फर्स्ट रिहर्सल डॉन बॉस्कोंत जाता वय पयलें तशेंच आमचे अरविंद बोळार सर जावन दी आमचे नवीन डी पाटील सर वा आमचे कापिकाड सर आमचे तुळू भाशेंत कितले कलाकार आसा सकट कलाकार आमकां ते डॉन बॉस्कोन दिसतले आमचे वयर मिटींग हॉल एक आसा ती त्या हॉलांत तांकां ती फूल डे प्रॅक्टीस सकाळीं तो संजेर म्हणसर आमकां पयलें आतां आमी ते रेंट इल्ले उणेंत ते आतां प्रस्तुत ताचे रेंट फकत घंट्याक 300 रुपये पयलें घंट्याक 100 रुपया आहले तुवें सगळो दीस तुवें हॉल वापरलेले प्रॅक्टिसाक तुका 500-600 रुपया म्हणसर मात रेंट दिले शिवाय चड रेंट न्ही आमचो उद्देश काले आमची कलाकारांक आमी प्रोत्साहन दिवचो नाटकांक आमी प्रोत्साहन दिवचो तशें ताचे उपरांत कितलेगी नाटकाचें शुटींग थंयसर जाल्लें आसा आतां पयलेंच्या तेंपार एक नाटक प्रोडक्शन जालो म्हणटा ताचे उपरांत ताची एक सीडी काडची आसली आनी ताचें रेकॉर्डिंग थंयच डॉन बॉस्कोलांत जातलें आनी आतां थोडे नाटकाचे रिहर्सल थंय करतात फायनल रिहर्सल थोडी तांचेतल्याक अभ्यास करता पूण रिहर्सल थंय जाता डॉन बॉस्कोलांत आतां ही धाकटे हॉलां आसा म्हणलें आसलें म्हणलें आतां हांव जितू 2 हॉलां आसात ती आतां पब्लिकाक अवेलेबल आसात की मेळटात की भाड्याक तशें निजाकी 3 हॉल आसात 3 हॉल आसात एक आमचे व्हडले डॉन बॉस्को हॉल एक आमचे मिटींग हॉल विथ एसी हॉल ते आनी एसी हॉलांत सदांच मिटींग जातात आनी थोडे ल्हान ल्हान साहित्यीक संबंध जाल्ली कार्य बुक रिलीज वा तशें थोडे कार्यागारा थंय जातात मागीर हांवें तुमकां उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे वयर एक हॉल आसा थंयसर प्रॅक्टिसां जातात ड्रामाची प्रॅक्टिसां जातात आनी कितलींगी मिटींगां थंयसर अजुनूय जातात ऑलमोस्ट हप्त्यांत एक उण्यारून एक 500 मिटिंगां खंडीत जातात आनी आतां ताचे रेंट बारी उणें घंट्याक 300 रुपये 2 घंट्याची मिटींग आतां रिक्षा ड्रायव्हरांची मिटींग जाता मागीर थोड्या समुदायाचे तांचे मिटींगां जातात थोड्या मस्त ल्हान ल्हान संघटनेचे मिटींगां थंयसर जातात आनी सदांच थंयसर रिक्षा पार्कां कितें आसात तांचे कमिटी मिटींग तांचे जनरल बॉडी मिटींगां थंय बरें जातात बारी एक म्हळ्यार इतल्या उण्या दरे रावन चिंता कोडयाळांत घंट्याक 300 रुपयांक हॉल मेळटा म्हळ्यार ती एक विशेष एसी हॉलाक चड आसा एसी हॉलाक चड आसा पूण जाल्यार ते एसीक चड म्हळ्यार कंपेर करतना दुसऱ्या हॉलाक कंपेर करतना मस्त उणें कित्याक म्हळ्यार त्या उण्या रेटीर सिटी भितर इतलें बरें आतां पार्किंग डॉन बॉस्कोचें पार्किंग इतलें बरें आसा की एकाच वेळार कितलेशें गाडयांक थंयसर येवन रावयेत आतां म्हाका एक सवाल पाद्र तुमचे लागीं आसा पाद्र आतां कुमके हात आनी योजना आसा आतां फाटल्या वर्सांनी नाटक सभेंत विविध कार्यक्रम चलतले नाटक चलतले आनी नाटक सभेक मात न्ही सगळ्या कोंकणी भवारांत आजकाल कोंकणी कार्यक्रम जाता आसतना दाणी आसात व्हड दाणी आसात आनी थोडे दाणे कशे म्हळ्यार सगळे प्रोग्राम्स आपुणूच दान करता आपुणूच स्पॉन्सर आसता म्हणून करचे तितल्या मट्टाकी पळय म्हळ्यार तितले उदारमणाचे दाणी आसात असले दाणी आसता आसतना वन टायम असल्या दाणीक सगळ्या दाणीक एक कलेक्ट करन एक लिस्ट करन तांकां वचून मेळच्या बदलाक असले की 100 रुपया तावन स्टार्ट करचें म्हळ्यार इल्लें त्रासाचें काम म्हणून बगचें तसलें असलें एक अभियान हाचें गरज आसली की
वय आमी कन्नड भाशेन गाद आसा हनीगोडी हळ्ळा तेनेगोडी कनजम वय की न्ही ते एक ड्रॉप ऑफ वॉटर वा एक थेंबो एक गरजेचो तेन्ना जाल्यार आमी दर्याकच हेच्या बदलाक आनी दर्याक दिल्लेच दिल्लेच दानी दितात तेन्ना जाल्यार आमी चिंतलें हे कोंकणी भास आमची समेस्ताची कोंकणी नाटक सभा समेस्ताची ताल्यांत उदार करचे उदारगतेक हाडचे वा उर्जीत करचे हे आमी स्पर्धा आमी मांडून हाडटा जाल्यार पूण हे एक मिसांव म्हणयत हे मिसांव आमा समेस्तांचे तेन्ना जाल्यार ह्या मिसावांत सगळ्यांनी भागीदार जाल्यार व्हरतो संतोश वय की न्ही सगळ्यांनी मिसावांत नाल्यार काल कोंकणी सभेचे मात्र ते करतात म्हणून जाल्यार आमची एक हें कुटाम तेन्ना जाल्यार सगळ्यांनी ताका हात दिवे फूल नाल्यार फुलाची फाकडी दिवेत तशें फ्लॉयडान सांगल्या प्रमाणे 100 रुपया व्हडले न्ही भुरग्यांनी दिवेत थंय आशिल्ल्या टॅक्निकल टिमांनी जावन दी वा कोणें प्रदर्शीत केला तेन्ना सगळ्यांनी एक सांगत हाडचे कशें पापसाई फ्रांसान सिनेट ऑफ सेंडरालिटी म्हणलें तातूंत सगळ्यांक एक हें पात्र असो सगळ्यांक तुका खुद काम करतल्यांक पात्र असो मारो धाडटल्यांक तांचे अभिप्राय कितें गरज आसतली हांगा सगळ्यांनी सांगत मेळून हें एक अभियान आमी मुखार व्हरचें जाय म्हणल्यार आमची एक योजनांत एक उद्देश एक पयशे वट्ट करचो उद्देश न्ही सगळ्यांक सांगत हाडचें एक मिसांव हो एक संभ्रम म्हणून येता आनी तुमी सांगल्या प्रमाणे ते खंय तुमी ते QR कोड वचून स्कॅन करया कित्याक हे तुमचे पयशे कोणें नश्ट जायना कोणाक हें ते एका बऱ्या उद्देशा खातीर एक उपयोग जातले आमच्या कोंकणी भाशे खातीर आमच्या कोंकणी तालंता खातीर आमच्या युवाजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर वय आनी एक आतां दानी कोण आसात कोण दान दिवचे आसात तांकां आमीन ते प्रोत्स जायचे सरोद आतां कार्यकारी समिती म्हणटा आसतना एक स्पाद्रपणी प्रोत्स जायचे वा उपाध्यक्ष आमी हे प्रोत्स जायचे पूण आमचे 315 मेंबर आसात तांकां दानी वट्ट तितले संपर्क साध्य जायना आतां आमी हे चिंता पाठोवंक अनेक कारण कितें म्हळ्यार आमचे आतां 315 जाणां मेंबर आसात आतां एका मेंबरान जाल्यार एक 50 जाणांक तांणी हे एपील सेंड करून तांचे लगेच संपर्क दवरून इल्ले मनी कलेक्शन केल्यार थंयसर कितले लोकांक पावले आनी एक 5 ग्रुपांक तांणी घाल्यार एका ग्रुपांत एक 250 जाणां आसात जाल्यार 5 ग्रुपांक गेल्यार कितले लोकांक पावले म्हणटना एका व्यक्तीन 5 ग्रुपांक शेअर कर आनी 50 जाणां पर्सनल कॉन्टॅक्ट्सांक सेंड केल्यार 315 जाणांनी सकट इतलें काम बरें सिरियस जावन कान गेल्यार 60,000 लोकांक पावता 60,000 लोकांक पावता 50 into 315 plus 50 into कितले ग्रुप्स 5 ग्रुप एका ग्रुपान 250 जाणां जाल्यार 60,000 लोकांक पावता हे मनावी आतां 60,000 लोकांत 10,000 लोकांनी आमकां कुमोक केली जाल्यार ल्हान आईवज घालनी आमकां आमी एक चिंतून आईवज कितें आसा ते टार्गेट आसा अचीव करचे कांय व्हडले विशय न्ही आणि असो उद्देश एक अपीलचो उद्देश न्ही नाटक सभेचे मिसांव वचून पावचे लोकां मेरेन वचून पावचो एक उद्देश आसा स्कॅन कोड धरता आसतना एक QR कोड धरता आसतना अपील धरता आसतना एक पटी तो मनीस नाटक सभे विशयान चिंतता नाटक सभे विशयान रिमायंड करता आपूण नाटक विशयान कितले कनेक्टेड आसा त्या विशयान चिंतता कनेक्टेड नातुल्लो आपणाक एक कनेक्ट जावंक एक अवकाश मेळ्ळो म्हूण चिंतता ह्यो सगळ्यो गजाल्यो मोतीन दवरून तुमी हें कुमकें हात योजना जारी केला म्हणून हांव चिंतता करेक्ट न्ही आतां आमी दुडा विशयान उलयल्या आईवाज आमकां जाय जे म्हणून उलयलां आतां इतले पुरा हांगासर विनवणी करता आसतना ह्यो दुडो आसा पळय आतां नाटक सभेंत केवळ एक काल म्हणटात कलेची कामां मात्र न्ही ती हेर कामां आसतात थोडे फावटी रिपेरी आसता आनी इतर जायत्यो गजाली आसतात हो दुडू प्रत्येक रितीन खंयच्या खातीर उपयोग जातलो ओके येदोलूच आतां उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे वय आमचे आतां मेंटेनन्स काम आसा आनी थोडे रेनिवेशन इल्ले थोडे संगती पळयले अपग्रेड करचे प्रचिंताप आसा आतां दीस वेताना आमी इल्ले अपग्रेड जायचे आमचे आतां एम्बियन्स इल्ले अपग्रेड करीचे आमी तशें दुसरी योजना आसात आतां जे कितें आयवज आतां आमचे लागीं आसा तो आयवज आमी रेनिवेशनाक जावन दी आनी उरल्या संगतीक पुरो आमी वापरता आनी त्या वेळार आमकां आमच्या कोंकणी वावराक आमकां इल्लो आयवजान उणो पडटा आतां कोंकणी नाटक सभा म्हणटा आसतना आमचो मेन उद्देश कालें आमी एक नाटकां करीचे नाटक ते लोकांक थंय पावयचे कार्यागारां करीचे आतां आमच्या सिटींतल्या लोकांक एक नाटकांत नाटक करूंक एक अभिरूच आसल्यार तांकां एक अभ्यासाक येवन थंयसर एक नाटक उबो करीत पूण 100 जाणां आतां कासरगोड तेणे गेल्यार मसनाक ती उर्बा आसा
पूण ताका तरबेती मेळना थंयसर करेक्ट. तुमी बंटवळ गेला मुसना कुर्बा आसा पूण ताका तरबेती मेळना थंयसर. सो आमचो मेन उद्देश कितें म्हणून सांगल्यार तूं जे कितें वो आयवज आमकां ह्या कुमकी हाताद्वारे येता ह्या आयवजांत आमी वारड्यावर आमी कार्यागारां करची, नाटका विशीं तरबेती करची, ताचे उपरांत धार्मीक नाटक करून आमची चिंता पासय आतां येवनच्या करेस्मांत धार्मीक नाटक करून आमी लोकां थंय पावचे. आतां तुमकां खबर आसा एका टायमार नाटक जाता आसतना 5,000 लोक 10,000 लोक जमो जाले आसा. आमी व्हड व्हड नाटक आमी केल्ले आसा. आतां रिसंटली आमी 2022 सोम्याची निमाणी बारवर नाटक करता आसतना 5,500 लोक पडलो आनी कोरोना उपरांत ते जाल्लें पयलें व्हडलें कार्य. ताचे पयलें सबार नाटक उदेंत सौतोराय अशें सबार नाटक आमी केल्ले आसात शहरा भायर आनी शहरा भितर. आनी त्या वेळार धार्मीक नाटकांक तेंत 10,000 15,000 म्हणसर लोक पडलो आसा. ते परतून आमी ते परतून हाडिजे म्हणल्यार आमची एक चिंता. त्या कारणा खातीर आमकां दुडवाची गरज आसा. आमचे मागीर आमचे स्पर्धे बंद जावन वचो. ताचे उपरांत उरली सांस्कृतीक कार्यक्रमां आनी थोडे नवे स्पर्धे आमी स्टार्ट करचे चिंताप आसा. आनी एक कितें म्हूण सांगल्यार पयलींच्या काळार आमी स्पर्धे म्हणटा आसतना जे कोण स्पर्धेक येतात तांचें एक्सपेक्टेशन कांय चड नासलें पयलें. तांकां एक वेदी म्हणल्यार पुरो म्हणून एक चिंताप आसलें. पूण आज एका जाग्यार हांव एकाडे एज ताका ट्रॅव्हलिंग करच आसा, वंसो वेसो करच आसा. आमी पयलें खंयच्याय स्पर्धांत विजेत जाल्यार आमी एक सर्टिफिकेट आमी दितेलें. ताचे उपरांत आमी एक लोटो घी, एक पीर घी, एक स्पून दिवचे आमी पयलें. ताचे उपरांत आमी मेमेंटोज दिवंक आमी स्टार्ट केले, एक मेमेंटो आनी एक सर्टिफिकेट. ताचे उपरांत आमच्या मिटिंगार थोड्यांनी प्रस्ताव घाल्लो की मुसलांक आतां कॉस्ट्यूम, आतां डॅन्साक आतां कॉस्ट्यूम परचेस करतात, तांकां कॉस्ट्युमा सोकर्स आसा. आमच्या कोण तांकां कोरियोग्राफर आसा तांकां पेमेंट दिवंक आसा. अशें म्हणटा आसतना एक फॅन्सी ड्रेस स्पर्धो वा एक डॅन्स स्पर्धो करता आसतना मुस्कर्स आसा. गायन स्पर्धो 3 रावंडार जाता. आतां पयस जावन येतात आनी येजे वसाजे फूल डे रावाजे तशें म्हणटा आसतना आमी थोड्या वर्सां पयलीं आमी चिंतलें की आमी एक ल्हानसो नॉमिनल एक आमी कॅश प्रायज आमी दिता म्हणून पूण आमी थोड्या स्पर्ध्यांक आमकां तांकी पुरतो आमी दिल्लो आसा. पूण उरले स्पर्धे आसात. आमी उरल्या स्पर्ध्याक आमी कांय भेदभाव करनासतना त्या स्पर्ध्यांक आमकां एक चिंताप आसा की आमी थोडो आयवज म्हणून आमी कॅश प्रायज रुपार दिल्यार आमकां आनीक स्पर्धेक येतात, आमचे स्पर्धे आनीक ताचे मट्टे इल्ले चेंज जाता म्हणून सांगून. आतां आमी स्पर्धे आमी करता. आतां स्पर्धे करता आसतना कालीक आमकां कॅश प्रायज मात्र न्ही, आमकां उरलो खर्च आसा. आमी सावंड घालीचे, लायटींग घालीचे, स्टेज सेट करीचे, आमची पब्लिसिटी आसा, उरले सांगती प्रिंटींग कॉस्ट ते पुरो म्हणटा आसतना जबार खर्च आसा. सो हे सकड ह्या वावराक मात्र वो दुडू जमो जाता. आनी आमी मुखल्या जमातेर आमी एक रेजोल्युशन आमी पास करता आनी आमच्या ट्रेजरर आमी कालच उलयल्या आनी आमचो ट्रेजरर कितें आसा आयवन डिसिल्वा ताचेर ट्रॅक दवरता कुमकी आतां तातूंत कितलो आयवज आमकां जमो जालो आनी तो आयवज आमी सेपरेट एक अकाउंट करून तो फकत कोंकणीच्या कले खातीर, भाशे खातीर, नाटका खातीर आनी कोंकणीच्या कामा खातीर मात्र वापरचो. ते सोडून उरल्या संगतीक तो आयवज वापरूंक ना. हय, बरें. एक म्हाका आयकोन विशेश दादूचकाय जाली कितें म्हळ्यार नाटक सभा पयल्यान नाटक सभेत लोक येतलो. नाटक सभे आमच्या कार्यक्रमाक लोक हारी जमतलो. पूण ह्या कुमके हाताच्या मजतेन लोक एक दान एकठांच्या निबाण लोकां थंय येतात. दुसरें तांचो आयिल्ल्या सांगात एकठांय जाल्ल्या दानाद्वारे वारड्या मट्टार अशें नाटक कार्यगार करून परत लोकांशी येता. एक बरें चिंतप आनी नवेंच चिंतप जें कितलें म्हणसर आमी आज काळ तसो आसा. लोक येवन सोडून आमी लोकां कुशीन वचचें पडटा आनी त्या खातीर हो आयवज उपकारतलो म्हणून तुमी सांगता. आनी सांगलें आनी ते कार्यागार वर्कशॉप आनी करूचे म्हणून ते म्हणजे गरजेचें. आतां गरज आसा ते म्हळ्यार आतां भुरगीं आसात, तरणाटे युवती आसात, तांकां एक नाटका विशयांत वा गायना विशयांत वा कविता विशयांत हाच्या विशयांत चड म्हायती दिवंक वर्कशॉप कंडक्ट करूंक हाका ह्या दुडवाची गरज आसा. ते जाल्यार ही आमच्या योजनांत ह्या कुमके हात अभियानांत ही एक योजना आसा तातूंत. बरें पयलें म्हळ्यार त्रिगजांनी नाटक जातालें आनी थंयसर आतां आमचें तसलें वचून तें मलगड्यांनी नाटकांनी करता आसतना अभ्यास करतना आमी वचून पळयताले, ते पळोवन शिकताले. पूण आज ती संदी ना. आज खंयच्याय इगर्जांनी नाटक जायनात. सो नव्या तालंताक नाटकांत, अभिनयांत, नटनांत आसक्त आसच्यांक तांकां ट्रेनींग म्हणलें खंयसरी मेळना, बेजीक ट्रेनींग. जें कितें व्हडल्या संस्थांक तांणी नटना खातीरच ट्रेनिंगाक म्हूण वचचें. थंय सडावत कित्याक म्हळ्यार तें सडावत
काय म्हणता फ्रॉड्स असतात कित्याक म्हळ्यार पयशे काण घेतात उपरांत थंयसर क्लास करेक्ट सारकी आसना तशें पुरो आसता ताचे उपरांत खंयसर की बँगलोर वचोन की खंयसर की प्रोडक्शन हावसांक सरून ते रॅर थोड्यांक मात्र जाता पूण असले एक योजन हे कार्यकाराची चिंता पासले आनी हांव चिंता मुख्य वर्सांनी आमच्या कोंकणी मनोरंजन क्षेत्राक जायते कलाकार मेळटले जायते नट नटी आमकां उब जातले म्हणलो एक भरोसो आसा आनी बरें एक योजन. वय तुम्ही सांगलेल्या पॉयंटाक आतां आमी कार्यगर म्हणटा आमी चार्ज करना ताका आमी जे कितें कोंकणी आमचे तालेंत आसा आमच्या त्या एक्सपर्ट्साक आमी कान घेवन आमी तांचे लागीं वेता आमी ते आमचे तालेंत तांकां धर्मार्थ आमी दिता आमी आमच्या कार्यकराक जावन दी वा आमी कितें आमी तांकां तरबेती दिता ताका आमी चार्ज करना ते आमचे चिंता आनी त्या खातीर आमी हें अभियान आमी आरंभ केल्लें आसा. वय वीक्षकांनो भोव सलीस रितीर हांगासर आमच्या अध्यक्ष बाबान आनी उपाध्यक्षांनी सांगलें आसा कित्याक म्हळ्यार हो आयवज बऱ्या उद्देशा खातीर आनी परत तालेंता खातीर कित्याक म्हळ्यार नाटक सभेचो एक मिसांव आसा एक वावर आसा निरंतर तालेंताक वेदी प्रोवायड करचो वेदी तांकां दिवचो आनी पयले फावटी हाच्या पयलें स्पर्ध्याक लागून कोंकणी नाटक सभा उडपी मुंबय तशें गेल्ली आसा पूण कार्यकारांक लागून कला लोकां थंय वरच्या मेरेन विशेश एक मॅट काडटे आसा आनी त्या मॅटा फाटल्यान हें एक योजन आसा कुमके हात म्हणून आनी जायते आतां तुवें सांगले बरीस उपाध्यक्षान सांगले बरीस कॅश प्रायज दिवचें कलाकारांक एक आजकाल तें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आज ल्हानशें LKGच्या भुरग्यांचें एक कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार थंयसर तें ग्लास प्लेट दिवची ती संप्रदाय ना आज थंयसर कितेंय आसा जाल्यार 500 रुपया 1000 एनवलपान घालून कॅश प्रायज म्हणून दितात आनी कॅश प्रायजाक आज काय म्हणटा तांतूच मोल बंच आसता तशें जाल्यार एका संदिग्ध परिस्थितींत आसतना नाटक सभेन त्या विशयाचें भोव बरें आनी भोव उपयुक्त आमच्या स्पर्धेक जातलें म्हणून चिंता. आतां कुमके हाताची कार्यक्रमां एका वाटेन जाते आसात आनी तसो आयवज आतां हो कितें एकठांय जाता तो त्या खातीर मात्र उपाय करतलो. ताच्या भायलीं जायतीं कार्यक्रमां जावची आसतात ती त्या योजने विशीं म्हायती घेता ती अशेंच मुखार वेतले की ह्या कुमके हाताच्या प्रोग्रामाक कॉन्सन्ट्रेट केल्ले वरवीं थोडी खंयची प्रोग्रामां ड्रॉप आवट जातलीं ना खंयचीय प्रोग्रामां ड्रॉप आवट करचे प्लॅन ना पूण आमकां एक प्रोग्राम आमकां ऍड करचे प्लॅन आसा. हांवें आतां उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे वर्सान वर्स धार्मीक नाटक जातले पूण येवच्या वर्सा करिज्मांत धार्मीक नाटक करचे योजन आसा ताचो वावर आमी स्टार्ट केला येदोलोस आनी खंडीत जावन आमी एक नाटक उबो करून नाटकाचें आतां सिलेक्शन जावन आसा नाटक आमी तयार करून तुमचे लागीं आमी येतले ते आमचे नेक्स्ट आमचे योजन आसा. ताचे उपरांत आमचे तेंत आमचे वार्षिक स्पर्धा आमी निरंतर आमी करूनच आसा ताका विराम दिवंक ना सो गायन स्पर्धो जावन दी आमचे उरले स्पर्धे आनी आमी फाटल्या थोड्या वर्सांनी आमी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आमी एक 2-3 वर्सां आमी रावयलो आसा कित्याक आमकां स्पर्धीक येनात कित्याक स्पर्धीक येनात म्हळ्यार एक फॅन्सी ड्रेस म्हणटा आसतना मस्त खर्च आसा ते एक सेट रेडी करचे ताचे कॉस्ट्यूम ताका काणीपुराम जावन देखून हांगासर जर तर आमी एक कांय म्हण एक आयवज आमी ताका कॅश प्रायज रुपार दिल्यार आमकां खंडीत भरवोस आसा की आमकां आनीक स्पर्धीक आमकां येतात म्हणून सांगून तशें देखून खंयच्याय कारणा खातीर कार्यक्रमां उणी जावं नात. आतां हांगासर नाटक सभा म्हणटा आसतना कोंकणी नाटक सभा म्हणटा आसतना फकत नाटकाचेर मात कॉन्सन्ट्रेट करचें न्ही इवन संगीतान ती आमकां कॉन्सन्ट्रेट करूंक अवकाश आसा. संगीतकारी आमकां उबे करयत इवन संगीत कार्यगरां आमी उबी करयत वा संगीतकारांक आमी तरबेती वा कोणाक संगीतांत आसक्त तांकां आमी तरबेती दिवची आमी योजना आमी प्लॅन करयत. पूण आतां बेजीक आमचें कितें आसा सद्याक आतां नाटक आनी कार्यागर हे मात्र आनी आमचे स्पर्धे जर तर आमकां आयवज आमकां चड आयलो जाल्यार मागीर आमी ते कमिटीर आमी डिस्कस कर मिटिंगार आमी डिस्कस करून ताचे मुखले चिंताप आमी मागीर आमी ताचे विशीं डिसायड आमी करतले. पूण आतांच्या मट्टाक सद्याक आमचे एक प्लॅन आसा. भोव बरें आमचे वीक्षक हे कार्यक्रम पळोवन तांकां भोव सुलभ रितीन हें समजलें म्हूण चिंतता. जायती योजना आसात आनी सगळी कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी कले खातीर आसची कोंकणी कलाकारां खातीर आसची योजना. सो हातूंत दान दिता आसतना म्हजे लागीं 25,000 दिवंक नात 50,000 दिवंक पयशे नात म्हजे लागीं 1 लाख दिवंक नात हांव तितलो व्हडलो दाणी न्ही हांव फकत 5,000 10,000 15,000 या 100 रुपया हांव स्टार्ट करिया 100 200 300 500 अशें दिता म्हणच्या की एक बंगराळो अवकाश कित्याक म्हळ्यार जें आमी हांगासर दान दिता ते बऱ्या कामा खातीर जाता आनी हाचो फळ एक 5 वर्सां उपरांत एक कलाकार ह्या वर्सा ह्या नाटक स्पर्धांत नाटक सभेच्या ह्या वर्साच्या स्पर्धांत फर्स्ट आयिल्लें एक भुरगें आनी 5 वर्सांनी तें खंयचेय एका वेदीर गायता आसतना
ते दिल्ल्याक एक तृप्ती आसता कित्याक म्हळ्यार म्हजोय वांटो आसा ताच्या एका ताळ्यान ताच्या काळ्या पोशकपणांत म्हजोय एक वांटो आसा म्हणल्यार तृप्ती हे एक अवकाश खंयसरी मेळना भोव अप्रूप मेळचे अवकाश सो विक्षका लागीं म्हजी विनंती आसा तुमी ह्या कुमके हाताक तुमचो हात मेळयचे म्हणलें आता तुमचे आता जिगी बिगी तारा कार्यक्रम जाता आणि उरली तुमचे सिंगींग कॉम्पिटिशन जातात थंयसर तुमी ऑब्जर्व करा की साबार भुरग्यांनी हांगा वेदर सांगिल्लें आसा जड्जसांनी विचारतना म्हाका फस्ट वेदीक हांव चडयल्ली डॉन बॉस्कोलांत आनी तेय वेदर चडयल्ल्यान आमकां ते एक कितें नर्वसनेस जाल्लें भितर ते कावजीन आली ती एक पयस जाली एक ते आनी थंयसर आयल्या उपरांत साबार जड्जसांची थंय वळख जाली आतां आमचे जोशल आसा शिल्पा आसा थंयसर वळख जावन मागीर तांणी सांगिल्लें आसा आमच्या वरेणाऱ्यांनी तुवें अशें सिंग करीत आसलें अशें सिंग केल्यार तुका बरें भविश्य आसा म्हणून मागीर ती भुरगीं तांचे लागीं तरबेतीक वचून आज केंगी एका पावंड्याक पावलीं आसात आनी मात्र न्ही साबार आनी परगांवांत समेत तांचे शोज दिल्ले आसात संगीतकारांनी तांणी भाग घेतलो आसा आतां साबार आतां ऑनलायन कॉम्पिटिशन जातात त्या ऑनलायन कॉम्पिटिशन्सांत ती आमची नाटक सभेन सिंग केली कितलींय भुरगीं थंयसर आतां पार्टिसिपेट करतात वय ते नाटक सभेचे ती वेदी म्हळ्यार ती सुरवात म्हळ्यार ती एक सॉलिड भद्र बुन्याद म्हणटात तसली आनी आमकां लॉन्चिंग पॅड आनी आमकां ऑडिशन्सान आमी जिगी बिगी ताराचे आनी करता आसतना आमकां थंयसर तांकां फॉर्म फिलअप करप आसता आनी तातूंत 80% त्या फॉर्म फिलअपांत फस्ट स्टेज हेंच आसता नाटक सभा कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल तशें बरें ते आसतात म्हळ्यार ती एक खुशेची आनी धादोसकायेची गजाल कित्याक म्हळ्यार थंयसर मेळ्ळें ती काय म्हणटा तो प्रोत्साह तो जिणेंत बरकरार म्हळ्यार मुखार सून व्हरूंक तांकां विशेश आदार जाता म्हणून आतां कुमके हाता विशीं आमी जायते उलयल्या आनी आमच्या विक्षकांक हाची समजणी मेळ्ळी म्हण चिंता एक एडिशनल आमचें क्रिस्ताचें जनन फिल्म आसा नाटक सभेन केल्लें आनी भोव बऱ्या रितीन चित्रीत जाल्लें फिल्म आनी खंयसर प्रदर्शन जालां आनी थंयसर सगळ्यांनी विशेश रितीन लोकांनी पसंद केल्लें आनी आतां आमी काल म्हणटा क्रिस्ताचे जुबलेवाचे वर्स आचरण करता आसा पूण क्रिस्ताचें जनन आमकां तें ह्याच वर्साक म्हणजे मुखल्या वर्साक तें काल प्रचलीत आमचें तें धार्मीक रितीचें एक काल म्हणटात पिंतरांचें एक सोबीत पिंतूर हें आतां जायते जाणांनी म्हजे लागीं पर्सनली विचारलें आसा कशें एप्रोच आमचें हें फिल्म आमच्या संघटना तर्फेन आमच्या इगर्जेंत दाखोवंक आसा आमच्या काल म्हणटात इस्कॉलांत दाखोवंक आसा आमच्या वाड्यान दाखोवंक आसा अवकाश जायते आसात पूण कशें एप्रोच जावचें आनी व्हडलो म्हळ्यार फिल्म म्हणटा आसतना खर्च आमचें लाखांनी खर्च बसता हें फिल्म हाडी जाल्यार 1 लाख 2 लाख खर्च करचें पडत म्हणून पूण तशें कांय ना म्हणून तांकां सांगलें आसा भोव उण्या दरी हांगासर मेळटा म्हणून एक आमच्या विक्षकां खातीर जस्ट एक हें तुमी जाणात आमच्या कोंकणी नाटकाचो ध्येय आसा नाटकद्वारे धार्मीक साधन म्हणून नाटकद्वारे धार्मीक साधन धार्मीक म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव कातोलीक धर्माचें एक साधन कितें मौल्य आसात वांजेलाची मौल्यां जेजूची शिकोवन ती लोकांक पावोवची आमची एक मिसाव आनी तुमी जाणा आयल्या वरात आमी ह्या फिल्मा द्वारे वा पिंतुरा द्वारे धार्मीक साधन आनी ते एक पिंतूर ल्हान पिंतूर न्ही आमच्या एका आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक धर्माच्या मिस्त्रांत एक द मिस्ट्री ऑफ इनकार्नेशन देव मनीस जालो इमॅन्युअल जावन आमचे मदें जियेलो आनी हें तुमी वांजेलांत वाचला जावं पर मुस्तोडी शर्मांत आयकला जावं पर बूक वाचल्या जावं क्रिस्ताच्या जन्मा विशयान पूण हें पिंतूर पळयतना तुमी ती बेतलेमा वसा जें म्हणना हांगात बेतलेमन्स तुमच्या पांयां तळे येता सर्गत तुमच्या पांयां तळे आयिल्ले बरें ते सायट एंड सावंड इतलें बरें करून तें पिंतूर काडलां चड लंबू ना हे 1 hour 29 minutes तितलें ल्हान कोणाक बसून पुरो जावचें म्हणना तुमी स्टोरी आयकली जाल्यार परत्यान परतें पळया म्हूण जाता हांवें तें 500 फावटी पळयलां दुसऱ्या सायडीन दाखयतना तें जाल्ल्यान तुमी पयशांचें आयवज तो सेकंडरी पयलें आमचो भावार्थ आनी एक पिंतूर तुमी पळयत आनी आमी जुबलेच्या वर्सा आसा जेजूचो जल्माचो महाजुबले 2025 आनी हो जुबलेच्या वर्स एक आखेर जाता ताच्या पयलें आनी मागीर आमी हें पिंतूर आमी दाखयतले तें जाल्यार तुमी सकाळांनी पळय जंय खंयसर आसा थंयसर वचून पळय जंय म्हणली म्हजी विनंती हाच्या विशयी सडीत माहिती आमचो उपाध्यक्ष दितलो वय पिंतूर आदल्या वर्सा आमी रिलीज केल्लें 2024 सप्टेंबरांत आनी हाचे 3 प्रिमियर शोज बिग सिनेमाजान जाल्ले आसात आनी ते तिनूय शोज आमचे हाऊसफुल जाल्ले ताचे उपरांत आमी फिरगजांनी आमी गेले साबार फिरगजांनी तो शो जाला तशेंच बॉम्बेंत लगभग 8 प्रदर्शनां जाल्यात फिल्माची आनी बॉम्बेंत इगर्जे भितर फिल्म दाखयलें आसा आमी स्क्रीन घालून थंय इगर्जे भितर आमी फिल्म दाखयलें आसा पूण गांवांत हॉलांत आमी ग्रावंडार आमी फिल्म दाखयलें आसा
आनी कालच पालदाने इगर्जेन शो जाल्ले आसा ह्या पिक्चराचे आनी साबार शोज जावचे आसात मुखल्या दिसांनी आनी शोज बूक जाल्यात आनी तुमी सांगले प्रमाणे थोड्यांक चिंता पासा जावंक पुरो वय आमी कशें एप्रोच जावचें फिल्म म्हणटना मस्त खर्च आसा आमी LED स्क्रीन घालीचे आनी तें सेटअप करीचे हें सेटअप करीचे बसकाची वेवस्था आनी प्रमाण आमचे लागीं प्रोजेक्टर आमचेच आसा स्क्रीन आसा सो आमी येवन थंयसर प्रोजेक्टर आमी घालता आमी स्क्रीन सेटअप करून थंयसर आमी पिक्चर दाखयता आनी आयवज आमी कांय चड दवरुना आनी नॉमिनल एमावंटार आमी ते पिक्चर दाखोवंक आमी तयार आसा जे कोण पिक्चर थंयसर आमकां एप्रोच जावंक कशी व्हरता गे आमी ते हॉलांत वा आउटडोर जाल्यार आमी हें करता आनी आमकां सावंड सिस्टम आमकां अरेंज करीचे आनी एक बॅकअप जनरेटर आनी बसकाची वेवस्था आतां हॉलांत जर तर इगर्ज आनी हॉल आसा जाल्यार थंयसर बसकाची वेवस्था सपरेट जायचे म्हणून कित्याक ते हॉलांत चेरां कशीं आसतात थोड्या इगर्ज आनी हॉलांत ना जाल्यार आउटडोरांत आनी बसकाची वेवस्था अरेंज करचें पडटा इतलेंच सो आमी तें पिक्चर ते येवन दाखयता आनी हें पिक्चर क्रिस्मसा वेळारच पळयचें म्हूण कांय ना आतां तुमकां खबर आसा क्रिस्मस टायमार काजारां मागीर इगर्जेन प्रोग्रामां वाड्यांत प्रोग्रामां आनी हेर प्रोग्रामां म्हणटा आसतना आतां जानेवारीन ती पळोवंक अवकाश आसा फेब्रुवारीन ती पळोव येता वय आनी हांव चिंता म्हाका कळीत आसचे प्रमाणे हाचे टोटल खर्च तुमी दिवचो तो तुमी सांगचो तो खर्च मस्त उणो आसा आनी हे वाड्या फेस्ताक सयत हे फिल्म यूज करीत कितें म्हळ्यार एका वाड्यांत वाड्याकार सकड सांगता म्हण सकड कुटपाणी सांगता बसून फिल्म पळोवचें म्हळ्यार व्हडलो जागो आनी कांय गरज ना कितें म्हळ्यार ऑलरेडी प्रोजेक्टर आनी पळय आसा नाटक सभा ती प्रोवायड करता सो ह्या विशयांत जायते जाणांनी आमकां विचारले आसा त्या खातीर हे क्लॅरिफिकेशन हांगा हांव दिल्लें आसा सो आतां आमी कार्याच्या अखेरेच्या हंताक येवन पावल्या कुमके हाता विशयान जायते उलयल्या आनी जायते फावटी आमी विनवणी केल्ली आसा फादर अखेरेक तुमचे तावन एक विनवणी पळय परत्यान तुमकां एक प्रोग्राम कार्यक्रम पळयल्यार परत्यान तुमकां देव बरोबर म्हणटा आसतना कालत्या काळजान दिनवासी मोनान आज जोडून तुमचे विनंती करता तुम्ही ते मनावी वाचल्या मात पावना ते QR कोड आसा ते स्कॅन करया आनी कोणाक जायना तांणी येवन आमच्या दफ्तराक मेळचे तें जाल्यार हे पयशे कोंकणी भाशे खातीर संस्कृते खातीर आनी आमच्या धर्माची मौल्यां परगट उसारच्या खातीर लोकांक प्रचार करच्या खातीर तें जाल्यार दया करून तुमचे फुलाची फकळी मनी दिवन आमकां साकार करया देव बरें करूं वय कळे खातीर तुमी दाखोवचें बरें म्हण तुमी दिवचें दान तें एक विशेश दान जावन मांडून घेतली म्हणलो तो बरोवचो पाद्राबाणी अध्यक्षान दिल्लो आसा उपाध्यक्षान दिल्लो आसा आनी दान दिवचें दितात एका वेळार कोणाक तें आपणाक साद जायना म्हण जाल्यार तें तुमच्या हाताक मेळिल्लें तें अपील आसा पळय तें पूण एक 4 जाणांक धाडा दान म्हळ्यार इंडायरेक्ट जावन तशें आमकां कुमो करियेत तुमच्या ग्रुपांनी शेअर करियेत तुमच्या सोशल मिडियांनी थंयसर तें घाली चिडकायेत सो अशें फाटल्या जायत्या वर्सां तावन कोंकणी कलेची कलाकारांक निरंतर वेदी आमच्या ह्या संघटनाक ह्या संस्थाक तुमी तुमची मजत दिवेत म्हण हांव चिंता फ्रायड अखेरेक कितें सांगूंक आसा वय आज एक दोगा तिगांनी विचारलें आसा ते कालें आमी कुमकी हात म्हणून आमी वाचलें तें कालें एक्झॅक्ट तें स्कॅनर आसा बँक अकावंट डिटेल्स आसा आमचो म्हळ्यार जे कितें कुमकी हात तें एपील आसा सदांच तोऱ्याच्या मोबायलाक पावलां पाद्रापान एक बायट दिल्ले व्हिडिओ दिल्लो तें बायटी मोबायलाक पावलां पाद्रापाक थोड्या पाद्रापाची फोन आयलीं खंय आज काल संजे तुमचे बायट आमी पळयले फादर बरें आयलां पूण विशय कालें म्हूण समजना आमचो देखून आज हांव चिंता लोकांक तें सविस्तार माहिती पावल्या आनी एक मुखल्या 2 दिसांनी दायजी वर्ल्ड वेबसायटार एक आर्टिकल तें येता आनी जे कोण परगांवांत आसात जे कोण भायल्या गांवांत आसात तांकांय तुमी दयाकरून हें एपील मनावी तुमी फॉवर्ड करा जावं पुरो सोशल मिडियार वॉट्सॅपार फेसबुकार इंस्टाग्रामार वा हेर माध्यमां मुखांतर आनी दयाकरून ह्या कुमके हात अभियानाक तुमी आमकां सपोर्ट दिवन आमकां सांगात दिवच्याक विनंती आसा आनी काल मुस्तानाचे स्टेटसार थोड्यांनी फोटो क्लिक करून घाल्ली आसा आमी काल आतां अभियान आमी करता आसतना आमी ते एक सेल्फी स्टँड आमी केल्लें आसा आनी ते सेल्फी स्टँड आमी नेक्स्ट एका वर्साक आमी डॉन बॉस्को हॉलाच्या दफ्तरा कडेन दवरता आमी खंयची आमची प्रोग्राम आसल्यार ते सेल्फी स्टँड आमी हॉलाच्या एंट्रन्सार आमी दवरता आतां जे कोण थंयसर स्कॅन करून आमकां सांगा दिता गी तांणी त्या स्टँडा भितर वचून एक सेल्फी काडगी फोटो काडगी तांणी सोशल मिडियार अपलोड करीत म्हळ्यार हांवें ह्या कुमके हात अभियानाक हांवें एक हात दिवन सांगात दिला म्हूण सांगून एक सपोर्ट दाखोवच्या उद्देशान आमी ते एक स्टँड केल्लें आसा
देखून काल सभार आमच्या मेंबरांनी थंयसर रावन फोटो कान पुरा सोशल मिडियार पुरा शेअर केला असा पूण हर एकल्यांक सवाल्यांत हे विशय काले म्हणून सांग देखून आज आमच्या सकल वीक्षकांक ॲक्च्युअल आमी एक्झॅक्ट असो उद्देश कितें आमी तुमकां सांगुलो आसा देखून दया करून ह्या कुमक्यात कार्यक्रमाक सपोर्ट करा आनी आमकां पाठिंबो दिया अशी म्हजी विनंती आनी सगळ्या कोंकणी नाटक सभे तर्फेन अध्यक्ष बाबा तर्फेन हांव तुमकां विनंती करता. पळय बरें बऱ्या कामाक आमचो लोक आमचे वीक्षक सदांच आमकां कुमक करते आसात मजत करते आसात तशेंच नाटक सभेच्या ह्या मिसावांती तांकां तांचो सांगात तांची मजत तांचे दान ते तेंचेर फावीत करतले म्हणलो भरोसो आमचो इतलें सांगून आयचें हें कार्य हांगासर सोंपयता. फादर रॉकी तशेंच फ्लॉयड डिमेल्लो तुमकां दोगांयकी ह्या कार्याक हांगासर येवन आमच्या वीक्षकां लागीं कुमके हाता विशीं सविस्तार म्हायती दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें येवजण तुमचें तें सोपान तें जारी जावन दी निरंतर कोंकणींत कोंकणी नाटक सभेंत कार्यक्रमां चलते रावूं दीत आनी कार्यक्रमाचो सांको सोडोवन दी म्हणून हांव तुमकां आशेतां. मोगाच्या वीक्षकांनो इतल्यार आयचो हो आंकडो हांगासर संपयता. येवच्या सोमारा नव्या एका गजाले सवे नव्या एका विशय सवे परत आमी तुमच्या मुखार येता. तेदलो म्हणसर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां